किती किती आयटम असता? चकरी असता, लाडू असता, रव्याचे लाडू, बेसन लाडू, शेव असता, फोव असता, गावठी फोव दवरता. हे जे तुम्ही आयटम करतात पळय न्हू, तुमच्या बरोबर कितली महिला तुमच्या सपोर्ट आमच्या आहे? ग्रुपात ग्रुप वायज आम्ही करता. आपापल्या ग्रुपाप्रमाणे करता आम्ही. आता हे 5 ग्रुप आमचे आसा, त्या 5 ग्रुपांनी आम्ही केलेले आहे. तुमका कितें जे तुम्ही जे करता आयटम तेंका तुमका गिरायक म्हणजे किंवा असे हे असा हय दिता न्हू, दिता गांवांचे दिता, करता. तुमचे जे आयटम केलेले असतात ते उरतात काय तुम्ही? ना वयराना सोंपता. जावं थर्मासान येयल्लो हा महिलांक आयज प्रोत्साहन दिवंक लागून कित्याक आयज हेंच्यांनी दिवाळीचे स्टॉल्स घातलेले आहा आनी सगळे हे हांगासर हे हाडलेले आहा ते सगळे फराळ हाडलेले आसा पळय ते हँडमेड घरान केल्ले आहा आनी अशेंच तेंच्यांनी आपले हे दवरचे आनी म्हाजो तेंकां हेल्प सदांच आसतलो ह्या बद्दल आनी हांव तेंकां थँक्स व्हेरी मच म्हणटा कित्याक आयज तेंच्यांनी इतले फुडें सरून हे सगळे केल्ले आसा आनी म्हाजो तेंकां सपोर्ट हेच्या फुडें सदांच आसतलो. ज्या महिलांनी आमच्या जे भगिनी असतात तळण्याचे त्यांच्यानी जे स्टॉल लायले त्यांचे हांव खरंच मनपूर्वक अभिनंदन करता की आयज स्वयंपूर्ण रोजगारा खातीर तेंच्यांनी एक पाऊल फुडें घातलेलें आसा आणि हेच काम तेंचे जे पाऊल आसा ते 4 पटीने फुडें व्हरपाचें काम मोगोच्या माध्यमांतसून प्रवीण भाई आणि मोगोचे कार्यकर्ते तांकां सदांच प्रोत्साहन दितले